नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज अस्तंत बंगालांतल्या सिलिगुडी हांगा सशस्त्र सीमा दळाच्या मुखेल कार्यालयांत जायत्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. ते उपरांत जवानांक संबोधीत करतना गृहमंत्री अमित शाह हांणी शुभेंदू अधिकारी हांच्या कार्यकाळांत सीम सुरक्षे खातीर पुरायपणान सहकार्य मेळटा अशें सांगलें. औपचारीक कागदपत्रां मेळच्या पयलींच फोनाचेर लेगीत कामां जातात हाचे विशीं लेगीत ताणें उलोवप केलें. सुमार 189 कोटी रुपया खर्चाच्या वेगवेगळ्या सीमा सुरक्षा दळाच्या शिबिराच्या कामाचो बुन्यादी फातर तांणी आयज बसयलो. केंद्रांत भाजप सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत सीमेच्या सुरक्षेची जापसालदारकी सांबाळपी जवानांच्या कल्याणा खातीर चड प्राधान्य दिता अशें लेगीत घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है. सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया. 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए. और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टॉच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती हैं. येता त्या गोंय विधानसभा अधिवेशनात पुरवणी विधेयका सयत सुमार 13 विधेयकां सभाघरांत मांडटले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खबराकारां लागीं उलयतना दिली. मानाधीक सभापती गोयचे बीएससी मिटींग ही चेअर करता. त्या बीएससी मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे विशय जे आयले ते तांच्यांनी डिस्कशनाक घेतले. भितरल्यान 13 बिलां जी येतली ती 13 बिलां असेंब्लीक पयले दिसा इंट्रोड्यूस जातली, तिसरे दिसा पास जातली. बाकीचे क्वेश्चन्स आन्सर्स जे कितें आसा ते स्पिकर करयतले. वेगवेगळे विशय तांच्या मुखार मांडले. कितें घेवपाचें ना हो स्पिकराचो आनी हेजो आयकूचो तो त्या दिसा. विधानसभा अधिवेशनातले प्रश्न, चर्चा आनी हेर कामकाज हे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णया प्रमाण जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. हाका लागून येता त्या अधिवेशनात विधायी कामकाजाक अदीक म्हत्व आसतलें अशेंय तांणी मुखार सांगलें. सभापती गणेश गांवकर हांणी ह्या विधानसभा अधिवेशनात जनतेच्या हिता खातीर म्हत्वाचे आशिल्ले विशय प्रामुख्यान आस्पावीत करतले अशें सांगलें. हांव टोटल म्हणटा तो सामको न्यूट्रल रावन काम करता आनी फाटले फावटी तुका सांगता, फाटल्या सेशनाक आमी जर काडले जायत न्ही सगळो टायम जाल्यार थोडोसो जास्तच टायम ऑपोजिशनाक दिल्लो आसा, कळ्ळें. आनी त्या खातीर लोकांचे जे पळय कितें प्रश्न आसा ते डिस्कस जावपा जाय. आनी म्हाजें स्पश्ट मत आसा की ते इशू डिस्कस जावन ते हावजाकूच सुटार जावपा जाय. आनी त्या खातीर जो पळय तांकां टायम दिवपा जाय त्या विशयाचेर उलोवपाक तो विदीन फ्रेमवर्क रुल्सां भितर बसून तो टायम तांकां मेळटलो. त्या खातीर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की पयलीं क्वेश्चन आवर वेवस्थीत जालो, मागीर तुमचे कितें विशय आसा ते मांडा. बाकीचे कितें पळय बिजनेस आमचे कडेन एक्च्युअली येयला त्या बिजनेसा भितर सगळें कितलो टायम आमकां मेळटा, कशे पद्दतीन खंयच्या विशयाचेर डिस्कशन करपा जाय अशें ह्या पद्दतीन करुया म्हणून सांगलां. आनी आमचे कडेन बाकीचे टुल्स आसा त्या सब्जेक्टाचेर उलोवपाक. ते कसले ते टुल्स म्हणटा ते आमचे कडेन कॉलिंग एटेशन एक मोठो टूल आसा, त्या शिवाय आमचे झिरो मेन्शन आसा. अशा पद्दतीन कशें आसा की जे विशय इम्पॉर्टन्स पळय आसा, जनतेच्या इश्यूचे इम्पॉर्टन्स आसलेले विशय हे डिस्कशनाक येतले. भारत सरकाराच्या सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालया वतीन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी जिल्हो दंडाधिकारी कार्यालयाच्या सहकार्यान राज्य नोडल अधिकारी, जिल्हो अधिकारी आनी अंमलबजावणी करपी संस्थां खातीर MPLEDs आनी
ई साक्षी पोर्टला विशीं क्षमता बांधणी कार्यावळीचें आयोजन बाणावले जालें. ह्या वेळार सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयाच्यो महासंचालक गीता सिंग राठोड, उपमहासंचालक जोझफ CF, संचालक विकास निगम, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लेटस हजर आशिल्ले. ह्या वेळार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लेटस हांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. सांख्यिकी आनी कार्यावळ अंमलबजावणी मंत्रालयाच्यो महासंचालक गीता सिंग राठोड हिणें MPLD अंतर्गत वेगवेगळ्या येवजण्यांनी तशेंच ई साक्षी पोर्टलांत जाल्ल्या बदला विशीं म्हायती दिली. And the changes that have been done in the portal and the requirements which each state has to fulfill or the district administration has to fulfill to update the e-Sakshi portal so that the policies which are there they can be guided properly and MPs have a clear view as to what is happening to the projects they have sanctioned. उपसंचालक जोझफ CF हांणी ह्या येवजण्यांचें पुराय कामकाज आतां ऑनलायन पद्दतीन जाल्ल्यान नागरिकांक हाची मजत जातली अशें मुखार सांगलें. Purpose is that we are implementing this scheme for a few decades, and we have recently changed 3 years before. We have changed into an online implementation with a dedicated portal that is known as e-Sakshi portal. So we last a few years we conducted this kind of focused workshop for all the stakeholders, states and district officials, so that this implementation, the scheme implementations are in line with the MPLAD guideline, and whatever that compliances येता त्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोंकणी सयत मराठीक लेगीत राज्यभाशेचो दर्जो दिवपाचो थाराव मांडपाची विनवणी मांद्रे मराठी राज्यभाशा निर्धार समितीच्या वांगड्यांनी मांद्रेचे आमदार G. तारोलकर हांकां केला. हे विशींचें निवेदन ह्या समितीन आमदारा कडेन सादर केलें. मांद्रेचे सरपंच किरण सावंत हांचे सयत हेर मराठी मोगी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ह्या निवेदना विशीं अदीक म्हायती मांद्रेचे मराठी राज्यभाशा निर्धार समितीचे वांगडी गजानन मांद्रेकर हांणी दिली. मागच्या अधिवेशनामध्ये G. दारोलकर यांनीच हा विषय 0 तासाला काढलेला आणि ते एकमेव आमदार होते की त्यांनी हा मराठीचा विषय विधानसभेच्या अधिवेशनात काढलेला. त्याबद्दल आम्ही त्यांचं त्यावेळी अभिनंदन केलेलं, आताही अभिनंदन करतो. आणि मला अशी आशा आहे की यावेळी हा विषय जो आहे तो विधानसभेमध्ये आमदार काढतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. आणि या संदर्भात आम्ही संपूर्ण गोवाभर सगळे जे आमदार मंत्री आहेत त्यांना असं प्रकारचं निवेदन मराठी राज्यभाषा निर्धार समितीच्या वतीनं देण्यात येत आहे. आता त्याची सुरुवात झालेली आहे आणि आमची अशी आशा आहे की सरकार आमची ही जी विनंती आहे ती ऐकून मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा निश्चितपणे देईल. आमदार G. तारोलकर हांणी मराठीचो विशय विधानसभेत येवचे खातीर आपूण फावो तो यत्न करतलो अशें समितीक आश्वासन दिलें. एकदा करेक्शन करता खूब जाणांक कन्फ्युजन जालें आनी खूब जाण उलोवपाक लागले. हांवें पयस तेन्नाय असेंब्लीन म्हटलें आनी आतांय म्हणटा कोंकणी पयली मातृभाशा जालीच, दुसरी मातृभाशा करपाक मराठी कांयच हरकत ना. म्हणजे दोगांयकूय इक्वल समान आमी दितात आनी म्हाका दिसता हेतून कांय हरकत आसची ना. कित्याक आमी सकाळीं उठल्या उपरांत पेपरूच मराठीन वाचतात, आमी आनी खंयच्या भाशेन वाचनात. गणपती हांवें तेन्नाय म्हटलेलें की गणपतीची आरती सुद्दां म्हणटाना आमी मराठीन म्हणटात. प्रत्येक गोष्टी जर आमी मराठीन सुरवात करतात तेकाय खंय तरी दर्जो दिवचो, तेंचे कळकळीची विनंती आसा. आनी म्हाका दिसता गोंयांत चवथ लागीं पावता तशें पारंपारीक कलाकार पखवाज, समेळ, तबलें, घुमट ह्या सारकेली पारंपारीक वाद्यां दुरुस्त करपाक लागतात. ही वाद्यां घेवन घुमट आरतीचो सराव नेटान चालू आसता. ह्याच फाटभुंयेर पंढरपूरचे धुमाळ जोडपे दिवचले येवन ही वाद्यां दुरुस्तीचें काम फाटलीं 26 वर्सां उमेदीन करता. अंदू लेगीत चवथी पयलीं दिवचले येवन लोकांची वाद्यां दुरुस्त करपाक ते लागल्यात. हें काम करतना तांकां समाधान मेळटा अशें सुनील धुमाळ सांगता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.